तुळशीच्या लग्नाच्या तयारेक म्हळ्यार व्हडले दिवाळे खातीर फुल्ला बाजार. पारंपारीक पद्दतीन तुळस रंगोवपाक गोंयकार मग्न. बाणावलेच्या शेतान कोयर उडयतना मडगांव पालिकेच्या ट्रकाक धरलो रंगेहात. ड्रायव्हर सांगता पालिकेंतल्यानूच सांगला कोयर उडोवपाक. कार्तिकी वारयेक गेल्लो आनी गायब जाल्लो भुईपाल 70चो वारकरी निमणो सांपडलो. कागाळ करूनय पुलिशेन घेतलो ना सोद. साथीदारांचो आरोप. नव्या बोरये पुलाच्या विशयाचेर मंत्री आलेक्स सिक्वेरा बदल्लो. नव्या बोरये पुला खातीर कमीत कमी घरां वतली अशें आलेक्स म्हणटा. नोकर भरती विशीं विचारपाक गेल्ल्या काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक आयुष हॉस्पिटलांत वचपा पासत आडयले. काँग्रेस फुडाऱ्यांनी केलो सरकार आनी थळाव्या आमदाराचो निशेध. आता खबरो विस्तारांत. तुळशीचें लग्न म्हळ्यार व्हडली दिवाळी. तुळशीच्या लग्नाच्या तयारेक म्हळ्यार व्हडले दिवाळे खातीर लागपी सामानांनी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतलो बाजार सध्या फुल्ला. तशेंच पारंपारीक पद्दतीन तुळस रंगोवपाक गोंयकार मग्न आसात. पळोवया व्हडल्या दिवाळीचो पूर्वनियाळ. तुळशीच्या लग्नाच्या तयारेक म्हटल्यार व्हडल्या दिवाळे खातीर लागपी सामानांनी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतलो बाजार सध्या फुल्लेलो आसा. तुळशीच्या लग्ना खातीर लागपी न्हवरो, न्हवऱ्याक लागपी ऊस, आवाळो, चिच्यो तशेंच लग्नाक वांटपा खातीर चिरमुल्यो आनी वेगवेगळे सामान घेवपाक बाजारांनी लोकांची रांगो लागल्या. बाबा कसो रे ऊस आणि दिणे बिणे रेडी करून हाडले का रे? दिणे कसो? 20 रुपये. आणि हे तुझो वाटो कसो? वाटो 20. खंयच्यान आयले तूं विकूंक बाजारान? बांद्याच्यान. खपतात मरे? हो कापला. बाबा कसो रे ऊस? 50 रुपये. 50 रुपया. हो आता 50 रुपया. खंयच्यान हाडले रे ऊस? आम्ही बेळगावसून. बेळगांवच्यान. कितले हाडलेले आहेत? आम्ही 1 टन. चिंच वाटो कसो हे तुझो? 50. कळकटकर काय घेतलंय? चिंच घेतलं. चिंच आणि आवळे कित्या खातीर? तुळशीच्या लग्नाक. केव्हा तुळशीची लग्नाक? ओके. पारंपारीक पद्दतीन कांय गोंयकार तुळस रंगोवपाक लेगीत मग्न जाल्यात. वेगवेगळ्या तरेच्या डिझायनाच्यो ह्यो तुळशी व्हडल्या दिवाळेच्या निमतान रंगल्यो म्हणटकीच वर्सभर त्यो प्रत्येकाच्या घराच्या आंगणाचे आकर्षण थारता. नाव कितें बाई? विराज. वार्षिक पेंट मारता तुमी अशें? मारता तशी पण तितलें न्हू. टायम मेळ्यार मारता कोणाली. हय न्ही. कितें अशी हॉबी म्हणून तुमची काय कितें? हॉबी अशी न्ही. कोणी सांगल्यार मारता असो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रस्त्या कुशीक कोयर उडयल्यार सर्वसामान्य लोकांक दंड फारीक करचो पडटा. पूण जेन्ना मडगांव पालिकाच शेतान कोयर उडयता तेन्ना विचारतले तरी कोणाक? मडगांव पालिकेक हे नेम लागनात शें दिसता. बाणावलेच्या शेतान कोयर उडयतना मडगांव पालिकेच्या ट्रकाक लोकांनी रंगे हात धरलो. हे विशीं ट्रकाच्या ड्रायव्हराक विचारल्यार आपल्याक पालिकेंतल्यानूच कोयर उडोवपाक सांगिल्ल्याचे तो म्हणटा. पळयात ताचें म्हणणें. म्युन्सिपालिटी तुमगे फायन मारता लोकां. तुमी हांगा गार्बेज डंप कोणा सांगून करता? हा कितें? राव रे. कोणा सांगून करता गार्बेज डंप? कोणी सांगलें तूं करपा हांगा? अफसाना? अफसान सांगलें मरे म्युन्सिपालिटीच्या? मडगांवचो कोयर आमच्या वाठारांत कित्याक असो प्रस्न बाणावलेचो सरपंच झेवियर फर्नांडीसान उपरासला. मडगांव पालिका बाणावले दुसरो सोंसोडो तयार करपाक सोदता काय कितें अशेंय तो विचारता. बाणाले गार्बेज आहा ती आमी बाणाले क्लियर कोताय. सगळे आमगे रोड सायड एवरीथिंग आमी क्लियर कोताय. ही आतां आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी भाशेन म्हाका रॉकीन इन्फॉर्म केल्लें ही म्युन्सिपालिटी गार्बेज म्युन्सिपालिटी उडयताय म्हणून. सो म्हाका हांवें आयकिल्लें ते भाशेन म्युन्सिपालिटी गार्बेज काले कोताय उडयताय तांकां फायन मात म्हणून. जाल्यार तेंगे गार्बेज आमगे हितूं कित्याक? ही गार्बेज म्हाका मोर दॅन 20 ट्रक्स तर गार्बेज आहा.
सो हो दुसरो ससरो जालो तेंको तर सगले गार्बेज हें करपाचें तातूंत तेंगले हितून करपा जाय न्हू आमगे गांवांत कितें हाडून उडयता हे गार्बेजी हांव आतां पुलिसांक कंप्लेन करता तेंचे ह्या प्रकाराचेर थळावो आमदार वेंजी व्हिगशान खर तिडक उक्तायल्या. आमी बाणावलेचो कोयर हाडून मडगांवा उडयलो जाल्यार तुमकां उपकारतले अशें वेंजी विचारता. पळयात. सो वॉट एग्रीमेंट कितें केलें तें खबर ना पूण तेका हांवें आतां चेअरपर्सनाक सांगिलां आम समज हिंग बाणाले सगळो कचरो ट्रकांक घायलो आनी तुगे थिंग मडगांव उडोवपा लागले तुका खंयच्यान आसा तुका लायक जातलें तुवें आमगे सरपंचाक हिंचालां सो गव्हर्मेंटाक हें जालें कितें जालें पूण गव्हर्मेंट इज कमींग अंडर आवर टेरिटरी न्हू सो यू हॅव टू आस्क हें नाक जालो कोताय आनी हें नाक जालो कोताय म्हूण आज बीजेपी डावनफॉल जातलो हांव सांगता हें यू ऑल आर ट्रबलिंग एवरी वन परत तुमी हें करता हें पयलीं सद्या आख्खो वेस्टर्न बायपास इज अ मेस हिंगा आम स्टिल्साचें जाय परत तूं आमकां हिंग त्रासांक घालताय आतां तुमी हें फिलींग करताय हे फिलिंगाचेर जाता करपाक दीस अ सॉयल हेजे मात घायल जाल्यार जाता फिलिंग जाता जमीन एसो हेजेरी कितें कोता रे आनी हांवें सांगपा जाय आनी एश कोन्न केल्यार तुमकां वोट पडलो. दुसरे वटेन सोंसोड्यार कोयराच्यो राशी पडल्यात. कोयराची रास इतली व्हडली आसा की प्रक्रिया करूनय हो कोयर सोंपचो ना. तेन्ना कोयर उडयतले तरी खंय असो प्रस्न मडगांव पालिकेक पडला. कोयराचेर प्रक्रिया करपा खातीर आतां मेरेन कोट्यांनी रुपया मोडले पूण निमाणे कडेन कांयच जालें ना. जो सोनसोड्यार आसा सामकें काम नेटान चालू केलां पूण एक सायडीच्यान मडगांव म्युन्सिपालिटीची कृत्यां पयलीं जाल्यार सामकी लज जावपाची असली परिस्थिती. आमी सद्या आसात वेस्टर्न बायपासाचेर आनी वेस्टर्न बायपासाचेर आतांच आमी मडगांव म्युन्सिपालिटीचे 2 ट्रक हांगा गार्बेज डंप करतना आमकां कॅमेरा भितर रिकॉर्ड जाल्ले आसात आनी तांकां विचारले ड्रायव्हराक ते सांगतात आमकां मडगांव म्युन्सिपालिटीच्या ऑफिशियल्सांनी सांगलां हांगा डंप करात म्हण. आतां हांगा जो डंप केल्लो आसा तो सगळो ड्राय गार्बेज आडसराची कट्टी आनीक चुट्टां आनी त्या भायर तातूंत मिक्सी आसा थोडो थर्माकोल पोतयो अशे वेगवेगळे तरेचो गार्बेज आसा आनी हो गार्बेज हाजे पयलीं मडगांव म्युन्सिपालिटी जी केटीसी कडेन डंप करताले आनी केटीसी कडेन तांकां जेन्ना थंयच्या लोकांनी विरोध केलो एक सायडीच्यान विरोधी केलो आनी थंय गार्बेज भरून आनी जागो ना इतलो जालो आनी ताका तेन्ना थंय डंप करून परतो उजो लागतालो. सो थंयचे लोकांनी तांकां विरोध करपाक स्टार्ट केले आनी आतां तांणी हो आयसोलेटेड प्लेस हांगा कोण अशे चडशे उरनात हांगा डंप करपाक चालू केल्ले आसा. एक दुसरे वाटेच्यान मडगांव म्युन्सिपालिटी सांगता की आमी आमचे हातूंत कचरो उडयनाकात आमी फायन मारतात ते फायन कलेक्टय करतात आनी आतां बाणावलेचे लोक हांगा विचारतात की मडगांव म्युन्सिपालिटी आमकां फायन भरतली काय ना. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकर. नव्या बोरये पुलाच्या विशयाचेर आमदार आलेक्स सिक्वेरा हांकां मंत्रीपद मेळ्ळ्या उपरांत मंत्र्याची भास आतां बदलल्या. पयलीं आलेक्स सिक्वेरा लोटलेच्या लोकां वांगडा आशिल्लो आतां खंय तरी ताची भास बदलता. नव्या बोरये पुला संदर्भात जेन्ना लोटलेचे लोक आमदार आलेक्स सिक्वेराक मेळपाक घरा गेल्ले तेन्ना ताणें लोकांच्या वांगडा आसा अशें उतर दिल्लें आनी घरा वच्ची ना अशेंय सांगिल्लें. मात मंत्री जाल्या उपरांत ब्रेस्तारा आलेक्स तळाव्याक घेवन भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यांक मेळ्ळो. आलेक्स आतां कमीत कमी घरां मोडपाचेर उलोवपाक लागला. Let us see how we can solve this issue. मग फायदा काय ना हांव तुमची बरोबर आसा provided you are also reasonable. We can sit across. I personally believe. आम्ही समज बसले उलयले जायते सोल्युशन घेवपाक शकता. सो लेट अस प्लॅन टू गो. हांव अपॉइंटमेंट घेता आनी आल्बिटा समज. We will see how best they have incorporated our demands. What are the demands? Demands are to undertake an exercise to save the fields and also ensure minimal demolitions of houses. But we are in a situation wherein we want to save the Kazan lands, we want to save the houses, we are also sensitive to the environment. So we would definitely like to ensure that there is minimum damage to all these, in short, to the environment. Basically, there is no ego. We are willing to go wherever to see how best our demands or our grievances are addressed. That's what I am telling you. As of today, the engineers do not know how many houses are going in the village of Lothori.
So they have to, that is why we have given them time to undertake a study and they will get back. I am not aware if houses are going, because as of date they have not given us any details. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भुयपाल सत्तरीच्यान पंढरपूर कार्तिकी वारयेक गेल्लो आनी उपरांत गायब जाल्लो वारकरी निमणो सांपडलो, पूण कोणे तरी ताची लुटमार केली आनी ताका बरोच शेपलावन काडलो. तो गायब जाल्ल्याची कागाळ ताच्या वांगड्यांनी पंढरपूर पुलिशेन केल्ली, पूण पुलिशेन ताचो सोद घेवंक नाशिल्ल्याचे ताचे वांगडी सांगतात. पुलीस स्टेशना कडल्यान अर्ध्या किलोमिटराच्या अंतराचेर हो मनीस सांपडिल्ल्यान ताच्या वांगड्यांनी पुलीस तपासाचेर प्रश्न उपरासला. नमस्कार, मी महानंद कोळापटे. गोव्यातून आम्ही वारीला आलेलो आणि वारीला आम्ही दर्शनाला लाईनीला राहिलो आणि तिथं लाईन एवढी मोठी होती की कुणाला तरी 1-2 तासांना मुतायला होईल. लघवीला बाहेर चाललेला माणूस रांगेत परत आला नाही म्हणून आम्हाला सकाळी कळलं की तो रांगेत नाही म्हणून. असं करताच आम्ही काल पोलीस स्टेशनमध्ये आलो, कंप्लेंट दिली की असं आमचा माणूस हरवला आणि आम्ही गेलो. आम्हाला शोधात चालू होते पण भेटला नाही. आज सकाळी आम्ही एक फोटो घेऊन शोधत रेल्वे स्टेशनच्या ह्या मार्गाने इकडे आलो होतो आणि कोणीतरी आम्हाला एक व्यक्तीने सांगितलं की नागड्या अवस्थेत एक माणूस आहे, त्याला जाऊन बघा तुमचा असेल म्हणून आम्ही इकडं आलो. इकडं आल्यानंतर हा माणूस नागडे अवस्थेत त्याला सोडला, लूटमार केली, मारला त्याला. एवढं करता आम्ही इथं देवाच्या दर्शनाला आलेलो आणि इथे लूटमार होत असेल तर हे लोकांना समजून घ्यायला पाहिजे. डिपार्टमेंटाला एवढी कंप्लेंट केली, एवढे कॅमेरा आहेत तर कुठलीही चौकशी होत नाही. लूटमार होते, टुरिस्ट लोक येतात इथे, त्यांच्याशी काय व्यवहार होतो हे महाराष्ट्र सरकारने याच्यावर, एकनाथ शिंदे या सरकारने याच्यावर जास्त लक्ष घालायला पाहिजे. इथं लूटमार का होती, कॅमेरा असून काय फायदा आहे, या माणसाची अवस्था पाहिजे. आम्ही गोव्यातून आलो आहे. कान पडला, शर्ट काढ मामा, शर्ट काढ. कसा मारला बघा. सल्ले मार नाही गं, म्हणजे मारला ते बघून बघा, सरकारला कळलं नाही ना. घालो नाही मरे तेंका आपण पळोवंक जाय न्हू कितलो मारला म्हणून. बघा कसो मारला. शर्ट काढ तू. काढू काय नाही पाठवलं का काय ना हे इथे जाते का मग या बाजूने बघा मारलाय त्याला. तसं फोडून टाकलं उसाचे काय पोलिसांनी मारला पडतो. पोलिसांनी मारला मग कसं करतो रात्री मी आला मग समजा माझं वाण म्हणा. मला असं वाटतं की पोलिसांचा सपोर्ट चोरांना आहे असं मला तरी दिसतंय. का हा माणूस पोलीस स्टेशनच्या जवळच आहे, अर्धा किलोमीटरच्या डिस्टन्सवर आहे. 2 दिवस झाले, कुणाला दिसत नाही का? आणि एखादा व्यक्ती कुठल्या गावातल्या असेल, बाबा हा माणूस कुठून आला आहे, कुणीतरी एक पोलिसाला एक कळवायचं होतं की नाही, एक माणूस की दावायला पाहिजे का नाही होती. आज आम्ही जाणार होतो, देवाच्या कृपेने आज भेटला आम्हाला विठोबाचं दर्शन करायला भेटलं. पण या अवस्थेत ह्या माणसाला गोव्यात घेऊन जाणार ही रॉंग मेसेज जाणार महाराष्ट्राला. हे मी एवढे 2 शब्द सांगून महाराष्ट्राला जागृत करतो. नमस्कार. पेडणेच्या काँग्रेस फुडाऱ्याक आयुष हॉस्पिटलांत प्रवेश करतना सुरक्षा रक्षकान गेटी भायर आडयले. आयुष हॉस्पिटलाच्या नोकर भरती विशीं काँग्रेस फुडारी हॉस्पिटलाच्या डिनाक जाप विचारपाचे आशिल्ले, मात तांकां सुरक्षा रक्षकांनी दारारूच आडयल्ल्यान ताणें सरकार आनी आमदाराचो निशेध केलो. कांय दिसा पयलीं आयुष हॉस्पिटलांत नोकर भरती विशयी 3000 अर्ज मागयिल्ले. अर्ज भरतना प्रोसेसिंग फी म्हणून दर एका उमेदवारा कडल्यान 885 रुपया घेतिल्ले. सगळ्यो परीक्षाय जाल्यो, मात अजून मेरेन त्या नोकर भरती विशीं लिस्ट मारूंक ना वा अर्ज भरिल्ल्याचे पयशे परतूय करूंक ना.
हाची जाप विचारूंक पेडणेचे काँग्रेस फुडारी बेरेस्तारा आयुष हॉस्पिटलाच्या डिनाची भेट घेवपाक गेल्ले, मात ह्या फुडाऱ्यांक सुरक्षा रक्षकांनी दारारूच आडोवन तांकां भितर प्रवेश करपाक दिवंक ना. देखून काँग्रेसीन सरकाराचो आनी थळाव्या आमदाराचो निशेध केलो आनी लोकांक मेळपाक डिनाक वेळ ना जाल्यार असल्या बेजबाबदार ऑफिसराक कित्याक दवरपाक जाय असो काँग्रेसीन प्रश्न केला. देखून हातूंत मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें अशी मागणी तांणी केल्या. आयज आमी जी मेन ऑफिसर आसा तेजें नांवूय नकळें आमी डीन ताका मेळपाक गेल्ले. एक आमचे कडेन विशय असो येयल्लो की बेसील म्हणून कंपनी आसा, ह्या कंपनीन जवळ जवळ 3000 फॉर्मां हांगा मागयल्ले लोकांनी, म्हणजे प्रत्येक भागांतल्या भुरग्यांनी 3000 फॉर्मां भरल्यात आनी ती फॉर्मां भरत आसतना तेंची प्रोसेसींग फी म्हणून आसा ऑनलायन. ही प्रोसेसींग फी जर पळयली जाल्यार प्रोसेसींग फीचो अमावंट आसा 8,085 रुपया, 885 रुपया. सगळ्यांच्यो रिटर्न टेस्टी जाल्यो, पूण ज्यो रिजल्ट मारपाक जाय ते अजून हांगा मारूंक ना. सो आमी विचारपाक गेले, प्रोसेसींग फी घेतली तांकां आपणाचे मार्क जाणोवपाक अधिकार ना काय? सो असो आमचो प्रश्न आसलो. आनी प्रोसेसींग फी कित्या खातीर, गरज काय आसा? ज्या वेळाचेर आमचे केंद्रीय मंत्री, तेन्ना माझे आयुष मंत्री असले श्रीपाद भाऊ, ते सांगताले की ह्या आयुर्वेद हॉस्पिटलान धारगळच्या लोकांक किंवा पेडण्याच्या लोकांक पहिले प्राधान्य दितले म्हणून. जाल्यार ही प्रोसेसींग फी कित्याक घेतात तुमी? सो हो प्रश्न आमी विचारपाक असले. पूण एकंदरीत काय जाला की सेक्युरिटीचे हे आसत, सेक्युरिटीन आमकां हयसरच भायर धाडयले आनी आमकां परमिशन ना, आमी अपॉइंटमेंट घेवंक जाय अशें विचारपाक लागले आनी भितर आमकां एंट्री दिनात जाले. सो तेजो आमी निशेध केलो. दुसरी गजाल आमकां तांकां विचारपाक जाय आसलें की बाबा पब्लीक ऑफिसान वचपाक कोणाचो बंधन आसा, कसले सर्क्युलर आसा भायर दवरच्या खातीर? विजिटींग लॉबी भितर आसता, एंट्री घे आनी तूं भितर बसय. टायमींग सांग कितलोंक आमकां मेळांक जाय तुमी, तेवूय सांगिनात. पूण अशी उन्मत्त ऑफिसर जी पब्लिकांक केअर करिना, पब्लिकांक मान सन्मान दिना, असल्या ऑफिसरांक हांगा कित्याक म्हणून दवरता सरकार? हो पयलो प्रश्न आसा. हेजेर मुख्यमंत्र्यान जातीन लक्ष घालचो आसा. आयज आमी आयुष हॉस्पिटल जे धारगळी केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालया मार्फत उबारला त्या हॉस्पिटलच्या वाठारात आसात आणि ह्या हॉस्पिटलात काही मुलाखती घेवपा खातीर काही उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्यात आणि त्या अर्जा फाटल्यान 885 रुपया ह्या खंयच्या तरी एका कंपनीन भरून घेतलेले आहात. काही उमेदवार पास जाल्या, काही उमेदवार पास सांगना, पूण ताची लिस्ट ह्या ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगान लायल्ली ना. ताचो निशेध म्हणून आणि तांकां जाब विचारपाक पेडणे काँग्रेसच्या वतीन ॲडव्होकेट जितेंद्र गांवकर, गट अध्यक्ष कृष्णा नाईक, भास्कर नारुलकर, उदय महाले ही काही मंडळी ह्या हॉस्पिटलात आयिल्ली. पूण त्या दरवाजाच्या त्या गेटीचेर जे सुरक्षा रक्षक आहात त्या सुरक्षा रक्षकान ह्या नेत्यांक भितर वचपाक दिले ना. की डीन बिजी आसा. ज्या तरेन नागरिकांचे प्रश्न सोडवपाक जाय, नागरिकांची समस्या सोडवपाक जाय, नागरिकांचे प्रश्न कितें आसतले, नेत्यांचे प्रश्न कितें आसतले हे आयकून तरी त्या डिनान घेवपाक जाय आशिल्ले, ते घेवंक ना. ताचो निशेध काँग्रेस नेत्यांनी केल्लो आसा. जर फुडल्या फावटी जर असोच प्रसंग आयलो तर आमी आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी ह्या आपल्या नेत्यांनी दिल्ली आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. बेरेस्तारा खोर्ले म्हापशा 18 वर्साच्या चल्यान आत्महत्या केली. दनपारां 3:30 वरांचेर ताच्या बापायन ताका उजो घातिल्लो. तो कांयच जाप दिना जालो म्हणून बापायन रुमांतले दार लॉक आशिल्ल्यान दुसऱ्या दारांतल्यान वचून पळयलें जाल्यार ताणें रुमांत आत्महत्या केल्ली. म्हापसा पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत तांच्यांनी घटनाथळार येवन पंचनामो केलो. आत्महत्या केल्ल्या चल्यान एक नोटूय बरयला. आपूण आत्महत्या करता पूण ह्या कारणाक कोणाक दोश दिवचो न्ही अशें ताणें ह्या नोटान बरयला. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास पुलीस करतात. स्वयं वैकुंठ नायक हो एक तरणाटो आमच्या वाड्यांतलो आमचो राजेशाचो चेडो वैकुंठ हे ऑफिशियल नेम तेजे. तेंचे आज सारके एक दुर्दैवी घटना घडली हांगासर. आज ती सुसायड 3:30 सुमार जेन्ना तेजो फादर ताका उलो मारपाक वयर गेलो वयर रुमांत, तेन्ना तेजे भितरसून दार लॉक आसलेले आनी दुसऱ्या सायडीसून जेन्ना खिडकी कडल्यान दुसरें दार ओपन आसलें थंयसून मागीर भितर वचून पळयता जाल्यार बेडाच्या पोंदाक ताणें
आपले प्लॅस्टीक घालून फुल जे रॅपिंग टेप घालून सुसायडची थोडी धजा आसलेली. भुरगो कितल्या वर्साचो म्हटलं? निकती ताणें 12th पास केलेली आनी जेईची एग्जामीची तो प्रिपेरेशन करतालो. ब्रेव भुरगो, केन्ना कोणाच्या असो वाटेन ना, केन्नाय चुकोन असो भायर दिसतालो. खरेंच वायट दिसता, इतको हुशार. ते सायन्स ताणें स्ट्रिमीनसून 12th पास केलेली. सो खरेंच वायट दिसता. कितें कारण कळ्ळें कित्या खातीर? अजून काय कळूंक ना कारण कितें ते. सो इन्व्हेस्टिगेशन ते पुलीस येवन गेला, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. सो आतां सुसायड म्हणजे हँगींग केला तेणें ओ रॅप असले, प्लॅस्टीक असले, प्लास्टीक घातला आनी तातूंत ताणें हेजी जी टेप आसता हेजी पॅकिंग, सो ते गुठलायलेले आसता तातूंत. स्वता गुठलायले सद्या. ओके. सो म्हापसा पुलीस पावले सध्या? हय सद्या. आनी आतां आमी हांगासर बरें. आनी नोटाची कितें तरी गजाल उलयले ती कितें? नोट एक सुसायड नोट ताणें बरयल्लो भितून. ती अजून हांवें जाल्यार पळोवंक ना. अजून ताणें एक्चुअली पुलिसां कडेन हँड ओवर केला तेन्ना ते तेजेर बरयल्लें आसा की आपूण स्वता जबाबदार आसा म्हणून तेजेर. कला आणि संस्कृती संचालनालया वतीन 2023-24चे युवा सृजन पुरस्कार आणि कला गौरव पुरस्कार जाहीर जाल्यात. कोणाक मेळ्ळ्यात पुरस्कार पळयात. डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट अँड कल्चर दर वर्सा युवा सृजन पुरस्कार आणि कला गौरव पुरस्कार भेटयतात. त्यांची नांवां आमच्या हातींत आसा. तर पयलीं पळोवया आमी कला गौरव पुरस्कार. सगळ्यात पयलीं आसा ड्रामा फिल्डांतले विनायक मनमोहर नागवेकर, केशव नाडकर्णी, सदानंद गोवेकर, सावलो नायक, दत्तात्रय बर्वे, अविनाश पुरके, संदीप गांवकर, किशोर नार्वेकर. जाल्यार शंभू बाहू बांदेकर हाका लिटरेचर फिल्डांत, सुनील हरी पालकर हाका लिटरेचर फिल्डांत, जाल्यार मेघना गजानन कुंडवाडकर हाकाय लिटरेचर फिल्डांत. तर आतां पळोवया तियात्रांतली. सगळ्यांत पयलीं आसा झॅफोरिनी डायस, एना डी क्रूज, जॉकेम फर्नांडीस, रोजारियो बोतेलो, जोआ डिसुजा. जाल्यार आतां भजन फिल्डांतले पळोवया पेतू कवलेकर, गजानन नाईक, जयराम देसाय, चिंतामणी तलवेणकर. जाल्यार किर्तनान विष्णू महामल, इंडियन म्युजिकान जीवन नाईक, वेस्टर्न म्युजिकान आग्नेलो फर्नांडीस, फोक आर्टान चंद्रकांत जल्मी, गाब्रियल डायस, सुबदा गावस आनी वसंत गावडे. क्राफ्टान मेळिल्ले आसा प्रमिला बेतकीकर हाका आनी पेंटिंगान श्रीकांत केरकर हाका. ही आशिल्ली कला गौरव पुरस्काराची. जाल्यार आतां पळोवया युवा सृजन पुरस्कार. युवा सृजन पुरस्कार पयलीं नांव जें आसा तें निवेदिता चंद्रोजी हाका ड्रामा फिल्डांत, दुसरें आसा संजय कुर्तीकर हाका फोक आर्टान, दशरथ नायक हाका म्युजिकांत, अन्वेषा अरुण सिंगबाळ हाका लिटरेचरांत, अनंत कामत बांबोळकर हाका फायन आर्ट ड्रामा, जाल्यार वेलेन्सी डिसोजा हाका तियात्रांत. तर ही आशिल्ली युवा सृजन पुरस्कार आनी गौरव पुरस्काराची नांवां. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना अंजुनकर. इफ्फीच्या 4थ्या दिसा बॉलिवूडचो फामाद अभिनेतो पंकज त्रिपाठी हांणी इन कॉन्वर्सेशन ह्या क्षेत्रांत लोकांक वांगडा संवाद साधलो. दिल्लीच्या नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामांतल्यान प्रशिक्षण घेवन ताणें बॉलिवूडांत आपलें वेगळें स्थान निर्माण केलां. तांचे अणभव आयकुपाक आनी मार्गदर्शन घेवपाक सिने कलाकार आनी फिल्म मोग्यांनी गर्दी केल्ली. क्योंकि आपकी बॉडी रेडी नहीं है तो एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट चलता है शरीर का और दिमाग का. एक्टिंग यही काम है कि हम एक झूठी खबर देते हैं ब्रेन से बॉडी को कि तुम्हारे साथ ये घटना हो गई है, कि नकली बेटी जो है घर छोड़ के जा रही है. मालूम है कि नकली बेटी है, सुबह में मिली है, ठीक से पता भी नहीं है. अब ब्रेन को हमने स्क्रिप्ट पढ़ के वो सूचना डाल दी, भैया ये जा रही है, मुझे इमोशनल होना है. फिर उसके लिए हम सोचते हैं कि मेरी बेटी अगर जाएगी, विदा होगी तो क्या होगा. तो मैं थोड़ी सी वो मैजिक इफ एक टर्म है एक्टिंग का कि यदि ऐसा होता, मैं अगर इस हालात में होता तो क्या होता. तो सब सोच साच के और वो सूचना हम शरीर को देते हैं, क्योंकि इमोट करना ना, इमोशन क्रिएट करना ब्रेन का काम नहीं है, बॉडी का काम है. आंसू आंख से आता है, दिमाग से नहीं आता है. लेकिन उसमें दिमाग और आंखों का तारतम्यता, उनका कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है. क्योंकि लाइफ में ये सच्ची खबर यहाँ प्रोसेस होकर मिलती है और बॉडी आपका रिएक्ट करता है. एक्टिंग में एक झूठी खबर को हमें बॉडी को देना है और चाहते हैं कि बॉडी करेक्ट वे में इमोट करे. काब्रालाच्या जाग्यार म्हाका मंत्री पदा वेल्यान राजिनामो दी म्हूण सांगिल्लो जाल्यार हांवेनूय मंत्री पदाचो त्याग करपाचो. भाजपाक आमी निश्ठावंत आनी भाजपाची संस्कृती आमकां शिकयता स्वता खातीर न्ही तर पक्ष बळकट करपा खातीर वावरप. देखून कट्टर भाजपा कार्यकर्तो पक्षा खातीर पांय उतार जावपाचो. मंत्री पदांतलो भाजपाचो दुसरो निश्ठावंत सुभाष फळदेसायान सांगलें.
अलेक्स सिक्वेराक मंत्रीपद दिल्या उपरांत फक्त भाजपाचे मुळावे कार्यकर्ते सुभाष फळदेसाय आणि मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हेच दोगूच मंत्रिमंडळात आसात. पोरणी कॅडर भाजपा वा आताची नवी भाजपा हांच्या भितर आमी मतभेद करिनात. जे कोण भाजप पक्षान नवे आयलात तांच्यांनी पक्षाची तत्वां आस्पावून घेतल्यात. जेन्ना खंयचोय कार्यकर्तो पक्षा खातीर बळी दिता पक्ष ताका सदांच ताच्या फाटल्यान आसता. वडेगाड पदा खातीर तांची वर्णी लायता. वरिष्ठ भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी विधानसभा वेंचणुकेक तिकेट देखून दिवंक ना आणि आमचे हे बलिदान त्या फुडें कांयच न्ही अशें सुभाष म्हणटा. अशें भाजपाचेच अशें न्ही, जे लोक भाजपान आयले जाणी आमचे प्रिंसिपल्स एडॉप्ट केले आनी आमचे बरोबर काम करपा लागले. We do not differentiate between the old BJPs or cadre based BJPs and the new BJPs. It is nothing like that. We don't have any differentiations. You know, one who has come, आमचे बरोबर आयलो, आमचे बरोबर काम केलें, they are equivalent to us. This is the आमी म्हणटात ना जर जाय जाल्यार तुमी म्हणटले की सुभाष फळदेसाय. It is not that. We don't differentiate. आणि सर तुमकां अशें दिसना एक निश्ठावंत कार्यकर्त्याक देंवचा पडटा आनी इतकी मेहनत आसता कार्यकर्त्याचे पक्षाक वयर काडूंक, ताका जेन्ना सॅक्रिफायस करचें पडटा तुमकां दिसता अशें खंय तरी पक्षान तरी एक निश्ठावंत म्हणून निश्ठा तरी तेजी लक्षात घेवची म्हणून? ना, आमी पक्षा कडेन त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सदांच समर्पीत भावनेन करतात. आमचे फक्त मिनिस्टर जावप हें न्ही. आमी जेन्ना भारतीय जनता पार्टीन काम करतात, हांव 96तल्यान भारतीय जनता पार्टीक काम करता आनी हांव आमदार जालो 2012. हातूंत भितर हो संघर्श जो आसा पळय न्ही, तो संघर्श आमी करीत आयिल्ले आसात. आमकां जाय जनतेची सेवा करपाची आनी जो खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टीन येता तो मिनिस्ट्री कडेन पळयना. आतां आमचे बरोबर आमच्याकय सिनियर जे लोक आसात ते भारतीय जनता पार्टीन आसा. ताणें कितें म्हणपाचें, जाणी इतकें डिवोशन इतकें कमिटमेंट केल्लें आसा पूण ते आमदाराची तिकेट मेळना, म्हाका तिकेट मेळ्ळी, हांव नशिबवान जालो. पूण आयज आमी ह्या भावनेन आमी वचनात. आतां आमच्या निलेश काब्रालान एक सॅक्रिफायस केल्लो आसा अँड दॅट वील बी रिवॉर्डेड थ्रू आउट हिज लायफ. तुमी पळयत वचात निलेश काब्राल अपग्रेड जातलो. ही वील कम बॅक व्हेरी स्ट्रॉंगली. ही वील ऑक्युपाय स्टील हायर पोझिशन्स. आय एम व्हेरी शुअर. Such a kind of dedication, commitment to the party he has. So he will build up his own. आणि हातून भितर आयले जाल्यार आमदार म्हणून आसा पोझिशन. He is equally talented, he is intelligent, he is experienced and he is efficient. So with all these qualities in him, minister ना जाल्यार पसून ताका it doesn't make much difference to him. पक्षांनी ज्या वेळार टायम आसता, ज्या वेळार आमकां सरकार म्हणून चलोवपाक जाय जाल्यार आमच्याच पक्षाचे कोणी सॅक्रिफायस करपाक शकता. जे मूळ आमकां ज्या हातूंतल्यान आमी वाडलेले आसात, ज्या संस्कृतींतल्यान आमी वाडलेले आसात, ज्या शिक्षणांतल्यान आमी वाडलेले आसात, तेच हातूंत भितर एडॉप्ट करपाक शकतात आनी तातूंत भितर सस्टेन जावपाक शकतात. सो काब्रालाक कित्याक आमचो खंयचोय जाल्यार म्हाका सांगिल्लें जर जाता आय वूड हॅव स्टेप डावन. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मडगाव दिंडी महोत्सवाची समेस्तांक हुनुनीत परबी. शुभेच्छुक केतन कुडतरकर, आदलो नगरसेवक. डॉक्टर सुशांता कुडतरकर, नगरसेवक, मडगाव पालिका. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना, मजा आ गया.
डिस्क्लेमर. हो व्हिडिओ म्हळ्यार मनरिजवणींतल्यान प्रबोधनाचो यत्न. हातूंतल्यान कोणाचो अपमान वा मन दुखोवपाचो कांयच उद्देश ना.